सुप्रीम कोर्ट एक्स पार्टी स्टे पळय दिले न्ही, म्हज्या नदरेन ती सामकी चूक. कारण ही आमची डेमोक्रेसी. हे डेमोक्रेसींत तुका राज्य सरकार आसा, भारत सरकार आसा, मागीर ज्युडिशियरी आसा, लेजिस्लेचर आसा, म्हणजे विधानसभा आनी लोकसभा बी ते आसा, आनी ज्युडिशियरी सगळे तरांचे कोर्ट आसा, NGO आसात. हातूंत लोक आसात काय ना? हें पळयल्यार अशें दिसता की लोकांचे कोणाक पडून वचूना. कॉन्स्टिट्युशनांत वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू अवर सेल्फ दीस कॉन्स्टिट्युशन अशें म्हणून आसा पयले पानार. वी द पीपल, वेर आर वी द पीपल इन दीस? गोंया सुप्रीम कोर्टान बसून बाबा हातूंत लोक आसात, 1 लाख फॅमिली आसात, त्यो बिनाचेर जगतात, प्लस इनडायरेक्ट बेनिफीट सगळ्याक आसा. हे कोणेच तकलेक घेवना. कोणेच तकलेक घेवना म्हणून सुप्रीम कोर्टान जो एक्स पार्टी स्टे पळयलेलो न्ही, म्हजे नदरेन तो सामको चूक. तशें करपा जायनाशिल्लें. मागीर निम्माणे कडेन 21 एप्रील 2014 जो जजमेंट दिला, तातूंत आसा की लॉट ऑफ पीपल डिपेंड ऑन मायनींग अशें बिशें सगळें आसा. हें जर पयलीं आशिल्लें जायत, सुप्रीम कोर्ट पयलींच जर सुप्रीम कोर्टान तकलेन घेतिल्लें की बाबा हाजेर हे फक्त एका दोगांचो प्रश्न न्ही, हो 1 लाख म्हणजे. आनीक पर्रीकारान बसून बजेटांत म्हणलां 22% ऑफ गोवा GDP डिपेंड ऑन मायनींग. हें जर सगळें पयलीं जर ताणें तकलेन घेतिल्लें जाल्यार हें जावचेंच नाशिल्लें. सुप्रीम कोर्टाचो एप्रिला भितर जजमेंट आयलो, तो जजमेंट वाचतकीर तुमकां कितें दिसलें की इट इज पेविंग वे फॉर रिस्टार्टिंग ऑफ मायनींग ऑर देर आर स्टील हर्डल्स? न्हय, हर्डल्स अशी म्हाका दिसना. पूण प्रश्न कितें आसा, वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट or whether it is a high court, whether it is the central government or the state government, legislative bodies and judicial bodies have the power to stop business. They do not have the power to start business. Starting depends on the Starting depends on hundreds of other things, parameters. आता पळयात, आयलो सगळ्यांनी एकलो मायनोनर म्हणटालो सगळ्यांनी कुलपां उगडली. कुलपां कुशीन मारलें, आतां दार उगडात आनी करात सुरवात. दार उगडून भितर कितें आसतलें? इंटरनॅशनल प्रायस पळय आसता न्ही, आंतरराष्ट्रीय प्रायस सामको सकयल देंवला. बरोबर. म्हणटकर तूं जर एक मायन ओनर इतलो प्रायस सकयल देंवला आनी सरकाराचे भरपूर टॅक्सां आसात आनी खर्च आसा, तूं कित्याक सुरू करतलो मीन? फायदोच ना. फायदोच ना. तुका सुप्रीम कोर्टान आनी एक ऑर्डर कर म्हणून सांगली, कर म्हणून, मायनींग सुरू कर म्हणून. तूं कसो सुरू करतलो? सरकारान सांगलें कर रे म्हणून. ती परिस्थिती निर्माण करपा जाय न्ही. ती परिस्थिती कोर्टय निर्माण करना आनी हेय निर्माण मार्केट फोर्सीस सामके. कारण आमची मीन पळय आसता न्ही, बाकीचे कडले मीन कितें जाता, उरिसा, कर्नाटका हांगचे तांचे, तातूंत हे क्वॉलिटी बरी हाय आसता आनी ते भारतांत स्टील करपा वापरतात. म्हणटकर एक्सपोर्टाचेर अवलंबून नासता. व्हडलेशें इंटरनॅशनल मार्केट तांकां लागना. आमकां 100% इंटरनॅशनल मार्केट, कारण आमचो क्वॉलिटी सामकी सकयल्ली आनी ही फक्त चायनाक आनी जपाना भितर इंटरनॅशनल हातूंत वता. अजून एक वेगळो प्रश्न विचारता मुद्दम. 2-2.5 वर्सां जाली आतां बंद आसा. ह्या 2.5 वर्साच्या काळा भितर लॉस कितलो जालो? तुम्ही म्हणले की लॉस चालू आसतना जालना, लॉस खरो जावपाक स्टार्ट जालो तो बंद जातकीर म्हणून. हो लॉस कितलो? हो खरें म्हणल्यार बजेटांत येवपाचो लॉस कितलो. बजेट हांव ह्या बोवाळांत आशिल्लो पुस्तक प्रसिद्ध करपाच्या, पूण हांवें बजेट बारकायेन वाचुना. पूण तो जर ताणें दिवना जायत, म्हजो अदमास पर्रीकारान म्हणिल्लें 22% ऑफ द GDP पर इयर. ओके. म्हणटकर आतां 2.5 वर्स जालना. म्हणटकर 2.5 वर्सांचो तूं GDP एक कडेन कर आनी एट द रेट ऑफ 22%, 44 + 11, 55% ऑफ द टोटल GDP लॉस जालो अशें म्हणपाक जाता. इतलो मेजर लॉस फाटल्या 2.5 वर्सां भितर गोंयान सफर केले. हय. ताजे उपरांत जो प्रश्न येता तो मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान जे बॅन घालें आनी ताजे उपरांत जी स्टेटमेंट्स केली की शाह कमिशन हॅज रिडीम्ड माय PAC रिपोर्ट बी म्हणून. तुमकां दिसता की ही गॉट ट्रॅप्ड इन हिज ओन हें? मनोहर पर्रीकार गॉट व्हेरी बॅडली ट्रॅप्ड इन हीज ओन वर्ड्स. कारण जर शाह कमिशन रिडीम्ड हीज PAC जाल्यार मागीर सरकाराचें एफिडावीट जें सुप्रीम कोर्टान गेलां तातूंत जर तूं पळयशी जाल्यार बरें बरयलां एफिडावीट, व्हेरी पावरफुली आर्ग्यूड. पूण तातूंत जर पळयशी
एक काय दोन शहा कमिशनाचे आरोप जर सोडत बाकी सगळे आरोप गोयच्या सरकारान नाकारल्या. हे वी डोंट एग्री हियर, वी डोंट एग्री देर अशें पिशें करून सगळे म्हणटकर अशें जर आसा जाल्यार हाव इज इट दॅट शहा कमिशन रिडीम्स द PSC? म्हणजे these are mutually contradictory statements. Manohar Parrikar got himself in a position where he could not play the ball and he could not hit the ball also. अशी परिस्थिती भितर ताणें स्वताकच हाडून दवरलो आनी म्हणून प्रॉब्लेम जालो. ताजो प्रॉब्लेम ताणें खंय सुरू केलो की जेन्ना तो सस्पेंड केलें, अरे तुवें केन्नाच आयकलां खंयचेच सरकार इतले सुपरसॉनीक स्पिडान काम करता म्हणून? both the state government and the central government have acted with supersonic speeds within a span of 7 days. सामकें आज तुगेलो 7 सप्टेंबर 2012 तो द शाह कमिशन रिपोर्ट वॉज केप्ट ऑन द टेबल ऑफ द लोकसभा. 10 सप्टेंबर मनोहर पर्रीकाराचो हे ऑर्डर की सस्पेंड ऑल मायनिंग ऑपरेशन्स इन गोवा. ऑल मायनिंग ऑपरेशन कित्याक तुका सस्पेंड करपाची जर आशिल्ली जायत, सस्पेंड ओनली दोज वेर शाह कमिशन इज इंडायटेड. काबार सुप्रीम कोर्टान तशें केलें ना. सुप्रीम कोर्टान खंयचें बंद केलें? इन दोज लिजीस वीच हॅव बीन इंडायटेड बाय द शाह कमिशन. हांगा सगळे वेवस्थितशीर. मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंट 139 एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस केप्ट इन अबेयन्स. कित्याक 139? वेर टॉक शाह कमिशन टॉक्स ओनली अबाउट 89 or 90 or maybe 93 अशें. म्हणटकर असल्यो गजाली पळय, दॅट इज वेर ही स्टार्टेड बंगली. खंयचे तुगेले पयलीं मायनिंग ऑपरेशन सस्पेंड केल्ले ते सारकें. आनी तेन्ना मनोहर पर्रीकाराक खबर आसा की बाबा 22% ऑफ द GDP हे सरकाराक नुकसान जातलें. सगळें खबर आसा, लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळचो ना बी म्हणून. कित्याक केलें तें म्हाका खबर ना. कारण ते केलें म्हणून ते जयंती नटराजन तिका क्रेडीट जाय कितें तरी केल्ले बद्दल, तिणें बोवाळ केलो. हे दोग जाणां भितर सेंट्रल एंड स्टेट गव्हर्मेंटाच्या झगड्या भितर हू आर द लुजर्स? गोंयचे लोक. एक आर्ग्युमेंट येवपाक शकता की मनोहर पर्रीकारा कडच्यान की आपल्याक जेन्ना शाह कमिशनाचो रिपोर्ट पळयलो, डिसायडेड की एक सस्पेन्शन करया, इमिजिएटली स्पीडीन इन्वेस्टिगेट करया आनी विदीन अ स्पॅन ऑफ 2 किंवा 3 म्हयने परत स्टार्ट करया, हो आपलो विचार आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टानी ब्लँकेट बॅन घाल्ल्यान आपलो विचार फसलो. हो जर आर्ग्युमेंट घालो तुमकां मान्य आसा? ना. कारण ताणें समज म्हणलें सुप्रीम कोर्टान बॅन घालो म्हणून आपलो विचार फसलो म्हणून, आपल्या बॅनाचो विचार भारत सरकाराचेर आनी सुप्रीम कोर्टाचेर कितें जातलो हाणें ताणें पयलीं विचार करपाचो न्ही. खंयचेय सरकार डिसिजन घेता आसतना फुडलो विचार करता न्ही. वॉट आर द लायकली कॉन्सिक्वन्सीस ऑफ माय एक्शन काय म्हणून. आनी हे कॅबिनेटान डिस्कस जावपा जाय. बाबा हे कॅबिनेटान डिस्कस जाल्ले की ते म्हाका काही याद ना, न्यूजपेपरान ताजी रिपोर्ट येवना. अकस्मात धूम मगून 3 दिसांनी मायनिंग ऑपरेशन सस्पेंडेड म्हणून आयलें. म्हणटकर ताजो फुडलो सारासार विचार सारको जावना अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरी गजाल, जर गोंयच्या सरकारान मीन बॅन करूं नाशिल्लें, भारत सरकारान मीन बॅन करूं नाशिल्लें, जाल्यार सुप्रीम कोर्ट एकादलो करचोय बी नाशिल्लो. कारण हें पळय आसा न्ही, गोवा फावंडेशनाचें रिट पिटिशन पयलीं वचून ना, मागीर केलां केन्ना तरी. हय, पयलीं करूना मागीर केलां. बरोबर. म्हणटकर हे दोनी बॅन करतकर मागीर तें गेलां की तांणी इम्प्लिमेंटेशन सारकें करात. इम्प्लिमेंटेशन सारकें केले शिवाय तुगेली हें स्टार्ट करनाका म्हणून, मायनिंग स्टार्ट करनाका म्हणून. म्हणटकर I think the Goa government under the leadership of Manohar Parrikar has to squarely shoulder major part of the blame. Major part of the blame for stopping of mining. दुसरी गजाल सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी. त्या सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीच्या रिपोर्टाचेर सुप्रीम कोर्टान मुखाल्ले आपल्याला सगळे जजमेंट आनी प्रिमायस तयार केल्या. त्या रिपोर्टा बद्दल कितें? कारण ते आयले ती कमिटी आनी सगळ्यांची म्हणणी बी आयकून घेतलें. एक कन्सिस्टंटली जो सूर येता की मायनोनर्सांचे म्हणणे आयकूनच घेतलें ना. की जे मायनिंग बिझनेस एक्च्युअली चलयताले तांकां ना सुप्रीम कोर्टान एक्स पार्टी स्टे दितना आयकून घेतले, ना सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीनी ज्या तरेन हियरींग दिवपाक जाय ते हियरींग तांकां दिली ना. तुमकां ही गजाल पडटा हो मिनेरांचो आर्ग्युमेंट? मिनेरांचो आर्ग्युमेंट एज फार एज सुप्रीम कोर्ट इज कन्सर्न आनी एज फार एज स्टेट गव्हर्मेंट इज जे शाह कमिशन इज कन्सर्न, तो आर्ग्युमेंट करेक्ट. तांचे आयकुना.
आणि सुप्रीम कोर्टान पयलीं आयकुना मागीर आयकलें मागीर आयकलें डेफिनेटली एक्स पार्टी स्टेजींत आयकलें ना सीईसीन पळय आसा न्ही तांचें आयकलां तांच्यो मिटिंग्यो घेतल्या आतां कितें तांकां जाय तितले बारकायेन खोलायेन आयकुना जातलें कारण सीईसीचो तो प्रॉब्लेम आशिल्लो तांकां 3 आठवडे काय 4 आठवड्यां भितर रिपोर्ट दिवपाक जाय आशिल्लो तो पसून तांणी डिले केलो म्हणटकर तांचे पूण तांणी बरोवन दिलें जातलें डेफिनेटली आपलें कितें 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 आसा तें पुणून सीईसीन सामकें आयकलें ना अशें म्हणपाक हांव तयार ना सीईसीन आयकलें जातलें पूण सीईसीन अल्टिमेटली कितें केलां चडश्या विशयांनी तांणी फुडले रिपोर्ट मागयल्या अशी कमिटी करची तशी कमिटी करची तशी कमिटी करची अशी स्टडी आसची तांगेले कंक्लुजनांत पळय आसा न्ही निमाणे जवळ जवळ म्हाका दिसता 8 काय 9 कमिटी बसोवच्यो आनी त्या 9 कमिटींनी त्या विशयांचेर रिपोर्ट दिवचे अशें आसा म्हणटकच सीईसीन व्हडलेशें ओरिजिनल कॉन्ट्रिब्युशन करूं ना तांणी शाह कमिशनाचें खुबशें भायर मारलां पूण भायर मारता म्हूण सांगून फॉर एग्जाम्पल 35,000 crores तांणी भायर मारला आनीक एन्क्रोचमेंट्स शाह कमिशनान बोवाळ घालो पळय न्ही एन्क्रोचमेंट ताजे बद्दल ते उलोवनात आनी सांगलें कितें कर्नाटकांत कितें केलां जीपीएस सर्वे पळय आसा न्ही तो जीपीएस न्ही डीजीपीएस करात बरोबर डिजिटल तसोच गोंयांत करात म्हणून ताजें सारकें कळटा म्हणून हाजो अर्थ कितें की अजून पर्यंत ज्यो सर्वे जाल्या कॉन्फिडेंटली कळना म्हणून ती करात सो लास्ट म्हाका एक गजाल सांगात ह्या सगळ्या मेसा खातीर जर एक व्यक्तीक जबाबदार धरपाची जाली तुमी कोणाक जबाबदार धरतले एक व्यक्तीक जबाबदार धरप हें आमच्या लोकशायेन चूक आसा कारण गव्हर्मेंट पळय आसता न्ही रन्स बाय कॅबिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी कॅबिनेट इज कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी बरोबर म्हणून मनोहर पर्रीकार जरी चड दिसलो हातून कित्याक बीजेपी सरकारांत और काँग्रेसींत सोनिया गांधी चड दिसली और बीजेपीत फक्त मोदी दिसलो चड बसून न्ही फक्त मोदी दिसलो जाल्यार आमी ते तांकां 100% 100% दोश दिवपाक शकनात कारण आमच्या सिस्टमी प्रमाणे this has to be a cabinet decision. So तुम्ही कोणा करता गोवा गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट मायन ओनर्स कोण रिस्पॉन्सिबल काय गोवा फाउंडेशन पळय आसा न्ही एनजीओ नॉर्मली करता तशें तांणी केलां फक्त गोवा फाउंडेशनाचेर म्हजो एक आरोप आसा म्हणून तांणी लोकांचें बी येवजोवपाचें तांणी कितें केलां फुडाराक एनवायरमेंटाक हे हानिकारक एनवायरमेंटाची वाट लागल्या अशें ते म्हणटाले हांव तितलें म्हणना एनवायरमेंटाची तितली वाट लागू ना तरी ते म्हणटात आनी फुडाराक आमकां एनवायरमेंट जाय बरोबर पूण फुडाराक कितलो जाय खंय जाय हें सगळें डिफायन करनासतना क्वॉन्टिफाय करनासतना आतां जें सद्या चलता तें बंद दवरप ही व्हडली चूक तुमी कोणा धरता खंयची एजन्सीक तुमी लास्ट म्हाका सांगात द मेजरली रिस्पॉन्सिबल धरता गोवा फाउंडेशन फॉर आस्किंग फॉर टोटल स्टॉपेज ऑफ keeping the mining in abeyance until it is implemented एक जालो एक रिक्वेस्ट जालो वो म्हजे नदरेन वो फॉल्टी दुसरें गोवा गव्हर्मेंटाचें पळय आसा न्ही एक एजन्सी न्ही गोवा गव्हर्मेंटाचें सस्पेंडींग मायनींग ऑपरेशनचें पळय आसा न्ही तें मागीर बाकीचीं पळय आसा न्ही ते आयली न आयली सुप्रीम कोर्टाचें ऑफकोर्स ते कित्याक आयले कशें आयले म्हणून वेगळी गजाल पूण बट यू आर सेइंग प्रायमरी सेइंग इट इज गोवा गव्हर्नमेंट एंड गोवा फाउंडेशन एंड गोवा हांव इतल्याचेर थांबता म्हाका खूब बरी तरेन सरान एनालिसीस केल्या पुस्तकाचें नांवूय आसा रडरलेस डेमोक्रेसी रिलीजय जालां पुस्तक वाचपाकय मेळटा सो जे एनालिसीस केला म्हाका पयली फावट इतली न्यूट्रल स्टडी ह्या कंप्लीट एपिसोडाचेर तयार जाल्या सर तुमी ती केली आनीक गोंयकारां मुखार हें सत्य दवरलें थँक्स अ लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू थँक्यू थँक्यू